3 म्हयने जाले. हेच्या पयलीं सीओक फक्त 2 चार्ज आसले, एक काणकोण आनी केपें. पयलीं केपें फूल फ्लॅश आशिल्लो आनी मागीर ताका एडिशनल चार्ज हो काणकोण दिलो आनी आतां ताका 3 चार्ज आसात. मेन सालसेट डेप्युटी कलेक्टर, सीओ आमगेलो हांगा केप्यां आनी सीओ काणकोण आसा. पूण जशी आमी म्हणटा तशी आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केल्या आमकां फूल फ्लॅश सीओ दिवचो म्हणून. पूण अशी न्हू की कामां लोकांक त्रास जातात अशें हांव म्हणना. किंचीत एक 5% कामाक त्रास जायत, पूण आमचे चेअरपर्सन आसा, जशी जशी फायल्स आसात त्यो ताबडतोब घट्ट मारून ताका आमी मडगांव वचून तो क्लियर करतात. कांयच काम आडान दवरलें ना, सगळीं काम जातात. फक्त लोकांक कितें जालां, सीओ दिश्टी पडना इतलेंच, पूण काम खंयचीं हाडून उरना. आनी काम जर हाडून उरलीं जाल्यार पब्लीक आमचे कडेन येतात, चेअरपर्सना कडेन येतात, आमी तेंची घराण्या आयकतात, तो टपाल घेता आनी सीओ फुडें सायन मारता. पूण आयज सीओ आठवड्याक 2 फावटी येता. खंयची दिसा येता? आयज येतलो, सोमार आनी बिरेस्तारा येता. पूण मदीं फूल डे आसता काय हाफ डे येता? हाफ डे येता, पूण मदीं बीन आपल्या जाय तेन्ना बाबा कितें काम आसा चड आसा जाल्यार तो काणकोणच्यान केपें येता, केपेंच्यान रोखडी सायन करता, सकाळ फुडें येता आनी डायरेक्टली हें बरोबर आसा. तुमी मेजर आसा, सामान लोक येतात, एमर्जन्सी कितें काम आसा मागीर तेंगे कशें जावपाचें? पण सगळे कामां सीओ जायच अशें ना, सगळे कामां सीओचेर अवलंबून आसना. आमी चेअरपर्सन आसा, बाकीचे कले सर्टिफिकेट जाय, बाबा आयडेंटिफिकेशन कितें जाय, कोण आधार कार्ड आयडेंटिफिकेशन जाय, सगळी टीम आसा आनी तो प्रोसेस करता. म्हणल्यार आयज मनीस येयलो, आज सीओ गरज आसा. सीओ डायरेक्ट गरज आसना, पयलीं इनवर्ट जाता, आउटवर्ट जाता, इनवर्ट जाता, मागीर हेका वता, मागीर चेअरपर्सनाक येता. तितून म्हळ्यार 1 दीस लागता आमकां. एक दुसरे दीस आमी टपाल रेडी करतात आनी धाडटा आनी सायन मारून हाडटात. आमी आसात केपें म्युनिसिपालिटी कडेन आनी ज्या प्रमाणे हांगा जो मेन मुद्दा आसा, इशू आसा तो म्हणल्यार सीओचो जो फूल टायम सीओ आसा तो हांगा ना. आनी जेन्ना जॉयन जालो थोडे तेंप तो फूल टायम आशिल्लो, नंतर ताका डबल चार्ज पडली काणकोण आनी केपें. आनी फाटली 3 म्हयन्यांच्यानी तो मडगांव डेप्युटी कलेक्टर तशेंच केपें आनी काणकोण पळयता. म्हणटरी खंय तरी तेजेर जो सीओ आसा तेजेर खंय तरी ओवरलोड जाल्लें आसा आनी हांगा ओवरलोड जालें. तशेंच केपें म्युनिसिपालिटीक जी कामां आसा खंय तरी पेंडींग उरता. हेका लागून आयज आमी मुद्दम जो एक्स चेअरपर्सन तशेंच आतां प्रेझेंट कावन्सिलर दयेश नायक हेजे कडेन उलयन तो म्हणटा की आमी हेजी खंय तरी जे कितें फायली येतात हे येतात ती आमी स्पेशली व्हरतात आनी तेगेल्यो सायनी घेवन येता. आनी ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या की तो मोस्टली म्युनिसिपालिटीक एकच दीस एवेलेबल आसा आनी मोस्टली 1 ते 2 दीस आनी खंय तरी हाफ डे आसता. म्हणटरी जे लोक अर्जंट ना जाल्यार कितें कामां घेवन येता तांकां ती फॅसिलिटी मेळना. म्हणटरी हेजे नंतर जो दयेश नायक आमी उलयले आतां तेजे कडेन, ताणें सांगलें की हे गोश्टीचेर आमी लोकांक तशें पाठपुरावो करता. पूण लोकांचे जे प्रमाणे भायल्या लोकां कडल्यान आयकूं येयलां की लोकांक तांकां जे जो सीओ आसा तो फूल टायम उपलब्ध नाशिल्ल्यान तांकां प्रॉब्लेम जाता. आतां ताका जो कावन्सिलर दयेश नायक विचारलें की हेका लागून तुमी स्टेप कितें घेतला. ताणें सांगलां फाटलीं 15 दिसां पयलीं आमचे एक कंटिजेंट जे कावन्सिलर आसा ते वचून सीएमाक मेळ्ळेले आसा आनी सीएमान तांकां डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांकां आश्वासन दिलां की केपें म्युनिसिपालिटीक फूल टायम जो सीओ आसा, चीफ ऑफिसर आसा तो तांकां एवेलेबल करून दिता. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.